अंदूच्या वर्सा पावसाक लागून चड पावस पडला, वादळ येयला म्हणून खूब शेतकऱ्यांक आमच्या लुकसाण जाला. खुबशीं घरांय पिड्ड्यार जाली. खूब लोकांच्यो नुस्तें करपी लोकांची जाळी, तेंची ल्हान ल्हान बोटी हेंकांय जबर मार बसला आनी खूब लुकसाण जाला. आनी ते लुकसाण जाल्या उपरांत परत जेन्ना पीक तयार जालें तेन्ना परत पीक तयार जाल्या उपरांत परत एकदां शेतां भाताची नाशाडी जाली. आनी सरकारान जेन्ना पयलीं ऑगस्ट म्हयन्यान जेन्ना बुट्टी येयली, उटंगळाचो पावस येयलो, चड पावस पडल्या उपरांत धरणाचें उदक सोडलें आनी सगळी नासधूस जाली, तेन्ना सरकारान लोकांक, शेतकऱ्यांक जेंकां लुकसाण जालें तेंकां लुकसाण भरपाई दिवपाचें प्रोसेस चालू केलो. आनी चवथी पयलीं थोड्यांक थोडे पयशे दिलेय बी. पण ज्या प्रमाणान जो आंकडो सरकारूच दिता, जवळ जवळ 9 कोटी लुकसाण जालें, दुसरे वाटेन सांगता 11 कोटी लुकसाण जालें. पण ज्या प्रमाणान लोकांक पयशे मेळपाक जाय आसले, पयलें जेन्ना लुकसाण जालें, पयले फावट जे ऑगस्टान जें लुकसाण जालें तेंच जर 11 कोटीचें लुकसाण आसलें जाल्यार सरकारान फक्त 94 लाखाचे आयज मेरेन लोकांक आधार दिल्लो आसा. पूण उरलेले पयशे केन्ना दिवपाचे? आयज मेरेन सरकारान ह्या गरीब लोकांक, कश्टकारी लोकांक, शेतकऱ्यांक आज मारून पयशे कित्याक दिवंक ना? सरकाराचे तिजोरेन पयशे ना काय? सरकाराक इच्छा शक्ती ना काय? तुमकां त्या सरकाराक गरीब लोकांचे पडलेले ना? तुमीच आंकडो सांगतात, तुमीच सांगता इतले पयशे तांकां आमी दिले आनी इतले पयशे दिवपाचे आसा आमी दितले, पण तुमी केन्ना दितले? आयज पीक तयार जालें आनी तयार जाल्या उपरांत कितल्याशाच गांवांत हुंवार आयलो, बुट्टी आयली आनी परतून एकदां जे कणशी तयार जाल्ली ती कणशी आयज कुसोवन गेली. थोड्या कणशांक कोंब येयले, कितलीच नाशाडी जाल्या. हे पयशे तुमी केन्ना दितले? गोंयान जे कश्टकारी लोक आसात, जे शेतकार आसात, हे शेत करता म्हण आमची गोंयची जे सैम आसा, आमच्या गोंयान जो सैम आसा तो सैम हे शेत करता म्हण तो सुरक्षीत उरता. ह्या शेतकऱ्यांक लागून कितल्याशाच कुटुंबाचो घरबार चलता, कितलेशेच आपणाचो कुटुंब, आपणाचो संसार घडयता. हेंकां जर सरकार वेळार तांकां मदत करचें ना जाल्यार तो मागीर फायदो कितें? गोंयकाराच्या स्वाभिमानाचो कारखानो संजीवनी साखर कारखानो फाटीं 2-3 वर्सां जालीं दर वर्सा ह्याच म्हयन्यान, ह्याच दिसांनी बोबाळ जाता की संजीवनी चालू जाता काय बंद पडटा. संजीवनी शेतकऱ्यांक संजीवनी दितली काय त्रासान घालतली? हो प्रश्न लोकां मुखार उपरासता. आनी हो कित्याक उपरासता? हें सरकार अकार्यक्षम आसा, हें सरकार असंवेदनशील आसा, हें सरकार बेजबाबदार आसा. आनी त्याच खातीर परतून ह्या शेतकऱ्यांक मागीर हुस्को काडचो पडटा की आमी जो ऊसाची शेती केल्या ते अंदू तेचो विल्लेवाट पुराय रितीन, बरे रितीन लागतलो काय? जे पयशे आमी ते शेतीक घातल्या ते परतून आमकां मेळटले काय? जे रीण काडलां आमी ते रीण आमी पावोवंक शकतले काय? हो हुस्को तुमी काडूंक लायतात. ह्या सरकारान गोंयच्या जनतेक जे शेत करता तांकां धन्यवाद म्हणूंक जाय. शेत करता आनी ताका प्रोत्साहन दिवपाक जाय, जाता तितले पाठबळ दिवपाक जाय, जाता तितली तांकां फायनान्शियल हेल्प करपाक जाय. पूण तशें आयज जायना. दर वेळा ह्या सरकारान आसलेले कॉर्पोरेशन मिनिस्टर, सहकार मंत्री ह्या शेतकऱ्यांक बाबड्यांक आश्वासनां दीत आसता. 1913 म्हाका उगडास जाता की त्या वेळाचो सहकार मंत्री सुदीनबाब ढवळीकर हेणी सांगलेलें की कारखान्याक मेंटेनन्स करपाक, तो बरो करपाक आपूण 5 कोटी दिता. पूण त्या वेळार फक्त एक 1.5 पावले, बाकीचे खंय शेणले कोणाक खबर. तेच्या नंतर आमचो लक्ष्मीकांत पार्सेकार मुखेलमंत्री जालो आनी तेणी सांगलें की हो कारखानो चलपाक जाय, गोंयचो कारखानो, आपूण 30 ते 40 कोटी ह्या कारखान्या खातीर घालता, परत चालू करुया. खंय गायब जाले, खंय पावले कोणाक खबर ना. तेच्या नंतर मागीर आमचो फाटल्या हितून आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर अति उत्साही, आमचो उमेदीचो, बरो काम करपी असो दाखोवपी गोवा फोवाडाचो विजय सरदेसाय
हेणे उमेदीन सांगले आमी कितें तरी करुया, पण तेका तेंच्यांनी निखळायलो. आता दुसरो सहकार मंत्री आमचो आसा आता गोविंद बाब गावडे, बरो मंत्री, बरो कलाकार, पण हांगाय तो फेल जाला. 20 दिसांनी कळयता म्हणून शेतकऱ्यांक सांगता, 20 दीस जाले, 40 दीस जाले, 60 दीस जाले, 100 दीस जाले, कांयच गजल ना, कांयच खबर ना. आमी मागणी करता गोंयचो मंत्री गोविंद गावडे जो इंडिपेंडंट आसा, तेणी सांगचें की कोण तेचो बळ धाकता. तुका हांगा पयसो घालपाक जावं हे एक निर्णय घेवपाक तुका कोण डामून धरता. जर तुका कोण डामून धरता जाल्यार ते सांगचें गोंयच्या जनतेक तूं इंडिपेंडंट, तुका कोण कितें करपाचो आसा. काय कोणाची भीती, एक कलाकाराच्या भाशेन जर आमी म्हटलें तुका काय कोणाची भीती. सडे तोड तूं सांग गोंयच्या जनतेक, आमच्या शेतकऱ्यांक की हो प्रकार सरकारान चलता तेका लागून आपूण निर्णय घेवंक शकना. कितें तरी जावपाक जाय. हांव एक ऊस उत्पादक, म्हजें नांव प्रशांत पुरुषोत्तम गांवस देसाई, हांव केपें तालुक्याचो. हांव गेल्या 35 वर्सां ऊस उत्पादन करतां. आज म्हाका खूब दुख्ख दिसता की हांव एक ग्रॅज्युएट शिकल्लो भुरगो आनी हांव ऊसां कित्याक देंवला, शेतां कित्याक देंवला. म्हागे टोटल शेती आसा, ऊस आसा, गाय आसाय, मागे भात आसा, काजू आसाय, म्हाजे कडेन माडी आसा, माड आसाय. पूण ऊस हें कॅश क्रॉप, ऊस हें नॉट अ लॉस क्रॉप. ऊसा इतली पिकावळ आख्ख्या देशांत ना. आनी ऊसाक कित्याक म्हत्व आसा की ऊस कडधान्या भितर नंबर 1 पयलें. जशें आमी गणपती देव धर्मा भितर आमी गणपतीक पयलीं स्थान दिलां, तशेंच कडधान्या भितर गोड पदार्थां भितर साखरेक आमी पयलो मान दितात. साखर खातरेच मनीस गोड जाता, बरी वाडटा, जेन्ना कानार पडटा तेन्ना साखर खातात, जे गोड खातात. म्हणून ऊसाक हें फर्स्ट प्रिफरन्स आसता. जेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकरान 45 वर्सां पयलीं हो कारखानो स्थापन केल्लो तेन्ना गोंयांत फक्त 2च उद्योग आशिल्ले, एक मायनिंग आनी एक शेती. आनी शेती कित्याक लागून आसली, स्थानीक लोकांक रोजगार दिवपाक. जर हो भारतीय जनता पक्षाचो सरकार मायनिंग बंद केलें आनी होय जर स्थानीक रोजगार जर बंद करपाक जर उतावळेन आसा जाल्यार आमच्या शेतकऱ्यांची कांय चूक ना. आमी शेतकरी एकजुटीन आसाय, आमी आंदोलनां बी करतले, रस्त्यार येतले आनी सरकाराचे दोळे उक्ते करपाक आमी 100% प्रयत्न करतले. गेल्या 5-6 वर्सां फक्त नोव्हेंबराकच हो विशय येता, कारण मंथ ऑफ नोव्हेंबर हो क्रशिंग सिजनाचो म्हयनो. 16 तारखेर नोव्हेंबराच्या ह्या म्हयन्याच्या 16 तारखेर क्रशिंग जावपाक जाय आनी ते क्रशिंग फेब्रुवारीच्या एंडाक, मार्चाच्या फर्स्ट विकाक क्रशिंग बंद जावपाक जाय. आमचो कारखानो एकमेव कारखानो गोंयच्या स्थानीक लोकांक रोजगार दिता आनी तो नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी म्हणल्यार चलता आनी 9 म्हयने बंद उरता. आज आमकां दुख्ख जाता की आमची पिकावळ तयार जाल्ली आसा 11 म्हयन्याची आनी सरकार कारखानो चालू करना. सरकाराक ही फॅक्टरी कित्याक पडली जाल्यार सरकारान एडमिनिस्ट्रेटर नेमलेले आसा, प्रशासक नेमपाचें काम. कारखानो जेन्ना सारको चलना तेन्ना प्रशासकान ओन्ली 6 म्हयने भितर, 6 म्हयने भितर सगळो निवाळो सरकाराक धाडपाक जाय आनी परत रिइलेक्शन जावपाक जाय. 20 वर्सां जालीं प्रशासक आजुनी नेमलेले आसा. हांव सहकार मंत्र्याक विचारता, तूं जस्ट 6 म्हयने जाले कॉपरेटिव्ह मिनिस्टर जाल्यार, आमी 30 वर्स जालीं कारखान्याक ऊस घालताय. 30 वर्स जाले आमी जनरल बॉडी मिटिंगेक उपस्थित रावतात. ह्या वर्सा जनरल बॉडी मिटिंग ताणें स्टॉप केल्या. म्हाका सांगचें सहकार मंत्र्यान, तुवें खंयचे कॉपरेटिव्ह एक्टा प्रमाणे शेअर होल्डर मिटिंग, एन्युअल जनरल बॉडी मिटिंग स्टॉप केली. जर सहकार मंत्र्याक हे रुल्स एंड रेग्युलेशन, सहकार क्षेत्राचे रुल्स एंड रेग्युलेशन जर सहकार मंत्र्याक खबर ना, ताबडतोब रिजायन द्यान वच. मिनिस्टर जाल्यार 6 म्हयने जाले तो. जस्ट 6 months. कोण म्हणटा तूं? सहकार मंत्री बाबा कवलेकर ना, सहकार मंत्री 6 months. 6 months. हांव क्वेश्चन करता गव्हर्मेंटाक हांव क्वेश्चन करता. आज आमच्या शेतकऱ्यांची परीक्षा घेयनाका. शेतकरी म्हणटा तो गोंयकारांचो, गोंय निजाचो शेतकरी आमी आर्टिफिशियल न्हू. आमी मातयेन लोळोन वयर सरले, आमची भुरगीं पसून शेतांक लयटाय. आज कारखान्याची परिस्थिती इतली बिकट जाल्ली आसा, हेचे क्वेश्चन मार्क खुबशे आसाय.
ते जर क्वेश्चन मार्क सगळे जर आमी फुडें हाडीत गेले न्हू जाल्यार ह्या सरकाराक हो सरकार गव्हर्नराक बरखास्त करचो पडटलो, इमिडिएटली बरखास्त करचो पडटलो. पयसो आमकां आफ्टर क्रशिंग जो मेळटा, आफ्टर क्रशिंगा मेळटा तो खूब पिरियड घेवन मेळटा, फास्ट मेळना. चवथी थोडोसो अमावंट मेळटा. न्हू गेल्या वर्साची स्थिती हय कितें? स्थिती मेळ्ळो थोडोसो, पूण सपोर्ट प्रायस इलो उरला. हितून भितर दोन प्रॉब्लेम्स. एक आंकडो सांगपाक शकतले इतलो मेळ्ळो. एक्झॅक्ट हांव आंकडो सांगपाक शकना, पूण तेणी कितें केलें डेन आसतना जी दर आमकां मेळटा ती 1200 रुपया 1200 फॉर कारखाना अँड 1800 गव्हर्मेंट सपोर्ट प्रायस. पूण एक्चुअली ती रेट आसा तो पळय जो आंकडो मेळटा एज अ रेट दॅट इज कॉल्ड MRP. पूण गव्हर्मेंट आपली बेनिफिटा लागून 1800 रुपया एज अ सपोर्ट प्रायस अँड 1200 एज अ रेट. पूण एक्चुअली ती रेट मागीर तें अशें खावपाचें तेणें आमकां अशें खावयलां, स्ट्रेट खावयन तो आमकां. इज नॉट आमकां जेवण अशें दिन तो अशें अशें खा म्हणटा. 36 वर्सां जालीं हांव हे शेता धंद्यान भितर आहा आनी हे धंद्यांतल्यान हांवें म्हजो संवसार सगळो सांबाळ्ळा. आनी आयज हो BJP गव्हर्मेंट शेतकऱ्याची हालत करता, आयज म्हजे सारकी मनशाची हालत करप हे प्रमोद सावंता सोदता. आं बाबू गेल्या सांगता म्हाका बाबा आमगे काँग्रेसाचो 5 वयर चलून वयला हे BJPन. तो म्हाका पयर गेल्या सांगता ब्रेस्तारा सकाळीं हांव गेल्लो समज बाबा कित्याक भितर तूं फॅक्टरी जाता न्हू तुमगेली जाता न्हू केन्ना म्हणटा सांगना एक सारकें बाबा अमूक केन्ना जाता ती सांगना. आतां मुगे भुरगीं म्हणटा म्हाका हुशार करया काय नाका सोडया. बरें सोडटलो ते जमनी आनी कितें घालपाचो प्रश्न आहा. बरें तितलें इन्कम आनी घेवपाक आमकां आमचे पयशे जाय. हर एक माड घालतलो, माडी घालतलो, केळ घालतलो जावं कितें करतलो ताका पयसो जाय. पयसो म्हणटा पयसो आमकां ते शुगर कॅन गेल्यार पयशे बरोबर एक बरोबर मेळना. ताकाच कोणा 3000 कांडी टनाचेर मेळना. बाबा 100 टन गेले 3 लाख मेळ्ळे बरोबर मेळना. म्हणजे गव्हर्मेंटान एक तरी आमकां डिसिजन दिवचें. ह्या वर्साक हुशाराचें वचचें, फुडल्या वर्साक समज आमी हुशार रोवपाचें काय ना रोवपाचें हें गव्हर्मेंटान बरोवन लेगीत दिवपा जाय. बाबा तुमी रोया. हांव गुजरातांत रावल्यात जवळ जवळ 20-25 वर्सां जालीं. तेन्ना ही फॅक्टरी बरी करून चलताली. म्हज्या टायमार चलताली 20 वर्सां पयलीं चलताली. राणे सरकार जालो, परत आमगे राणू प्रभू जालो तेन्ना बरी जाली. आनी एक निखील देसाय म्हणून एक एडमिनिस्ट्रेटर येयलो तेन्ना बरी प्रॉफिट आयली, लोकांक प्रोत्साहन मेळ्ळें. पण आज ती फॅक्टरी ऊस वाडपाचो तो कमी जायत वता. त्या टायमार ते 60,000 पर्यंत जायत आयिल्लो तो आज 35 दिसांचे आयला. हेचे कारण शेतकरी जबाबदार काय गव्हर्मेंट जबाबदार हे ह्या BJP सरकारान चिंतपा जाय.